दैनिक गोमंतकान शुक्रारा दोनापावलाच्या इंटरनॅशनल सेंटरात राष्ट्रीय नाल्ल परिषदेचे आयोजन केले। या परिषदेचे उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तसेच दैनिक गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नाईक हांच्या हस्तुकी झाले। या परिषदेक शेतकी मंत्री रवी नाईक, तामिळनाडूचे शेतकी मंत्री MRK पनीरसेल्वम, सकाळ माध्यम समूहाचे CEO उदय जाधव तसेच गोंयभरांतल्यान आयिल्ले शेतकार हजर आशिल्ले। नाल्ल हो गोंयकारांच्या जिणेंतलो महत्वाचो घटक। नाल्लाशिवाय गोंयकारांचे जेवण जावपाकूच शकना। गोंयांत नाल्लाक धार्मीक म्हत्व लेगीत आसा। नाल्ल आनी काजी ही गोंयची वळख। हीच वळख फुडाराक तिगोवन दवरपा खातीर शेतकारांनी आपल्या भाटांत मोठ्या प्रमाणात कवाथे लावचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केले। गोमंतक दिसाळ्यान आयोजीत केल्ले राष्ट्रीय नाल्ल परिषदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयले। जमनी दिल्लीकारांक विकचे परस झाडां लावन आमी आमच्यो जमनी वाटावपाक जाय असो सल्लो शेतकी मंत्री रवी नाईक हांणी दिलो। तामिळनाडूत 40% शेतकार नाल्लांचे उत्पादन घेतात। तामिळनाडू राज्याक देशांतले सगळ्यात बरे शेतकी राज्य करपाचो आमचो यत्न आसा अशें तामिळनाडूचे शेतकी मंत्री MRK पनीरसेल्वम हांणी सांगलें। दिवचल वाळशी वाठारात एक धक्को दिवपी घडणूक उक्ताडार आयल्या। मूळ कर्नाटकाच्या एका 38 वर्साच्या कामगाराक काम चालू आशिल्ल्या इमारतीच्या 3ऱ्या माळयेवेल्यान पडून आगताक मरण आयलें। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास पुलीस करतात। ज्ञान विज्ञानाच्या काळात गोंयच्या चडशा इश्कोलांची अवतिकाय जाल्ली पळोवपाक मेळटा, पूण कांय इश्कोलांचे हालींच केल्लें काम लेगीत भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण करता। ह्यो लेगीत घडणुको उक्ताडार येत आशिल्ल्यान भुरग्यांच्या मनात भंय निर्माण जाला। हाचीच एक देख आमकां पर्याय सत्तरेने आतां सांगेची पळोवपाक मेळटा। सांगे वाठारांतल्या सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयात एल्युमिनियमाच्या सिलिंगाचे कांय भाग कोसळून 4 भुरगीं जखमी जाल्ल्याची म्हत्वाची घडणूक मुखार आयल्या। सध्या जखमी जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा खरो, पूण ह्या घडणुके उपरांत माकडाच्या उडयेंत फॉल सिलिंग कोसळिल्ल्यान सरकारी कंत्राटदारांच्या बाबत कामाक वेल्यान प्रश्न उप्रासला। कर भरपेंचे पयशे बाबतींत आनी भुरग्यांच्या जिवाकडेन चलिल्ल्या खेळा बाबतींत लोकांक हुस्को निर्माण जाल्लो आसा। उदका बाबतींच्यो घोशणा फुडाऱ्यांच्या घोशणांनी आनी कागदारचेरूच उरल्या हाचे एका फाटोफाट एक पुरावे फुडें येत आसात। पूण अजून मेरेन चडशा गांवांनी एक तर नळ सुके आसता ना जाल्यार नळांक येवपी उदक तरी खोदूळ आसता। हाचीच एक देख आमकां 70 सावड्ड्या गांवची पळोवपाक मेळटा। फाटले कितलेशेच म्हयने जाले ह्या गांवांत नळांक उदक सारकें नाशिल्ल्यान लोकांची बरीच धांवपळ चलिल्ल्यान लोक आतां घसघशीत बरे उदकाक ताणल्यात। आतां ह्या गांवांत केन्ना बरे घसघशीत नितळ उदक पावतले हो येता तो वेळूच सांगतलो।
जेनेटो कारतुजोच्या जामीन अर्जावेली सुनावणी मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान 13 ऑक्टोबरा मेरेन फुडें धुकल्ल्या। ह्या जामीन अर्जा संदर्भात कोर्टान रामा काणकोणकाराक नोटीस धाडून सरकारी वा खासगी वकिला वरवीं बाजू मांडपाक सांगले। जाल्यार आनीक एका प्रकरणात जेनेटोक सुनायिल्ली 3 वर्सांची ख्यास्त उच्च न्यायालयान कायम दवरली। पेडणेकारांची फुडल्या 20 वर्सांची गरज भागतली हे दिश्टीन ह्या हॉस्पिटलांत आमी सुविधा उपलब्ध करून दितले। तुवें हॉस्पिटला खातीर गरजेची यंत्रणा, मनीसबळ, दोतोर, तज्ञ मेळ्ळे उपरांतूच तुवें हॉस्पिटल ताब्यात घेतले म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। डिसेंबर मेरेन हे हॉस्पिटल चालीक लागना जाल्यार व्हडलें आंदोलन करपाची शिटकावणी तुवें हॉस्पिटल कृती समितीन दिल्ली हे फाटभुंयेर मंत्री उलयलो। उदका खेळ उपक्रमां खातीर एक समान दर लावपा खातीर वॉटर स्पोर्ट्स संघटनेच्या वांगड्यांनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची भेट घेतली। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत उदका खेळ उपक्रमां खातीर बेगीनूच एक समान दर लागू जातले। ह्या निर्णयाचो पर्यटक तशेंच वॉटर स्पोर्ट्स संघटनेच्या वांगड्यांकूय फायदो जातलो। वॉटर स्पोर्ट्स संघटनेच्या वांगड्यांनी स्वता फुडाकार घेवन हे दर निश्चित केल्यात। हे विशींचो प्रस्ताव घेवन ते पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी पर्यटन खात्याच्या संचालकाक मेळ्ळे। दोगांयनी तांच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिली। गणेशपुरी म्हापशा गरफोडी प्रकरणात पुलिशेन हैदराबादांतल्यान 3 जाणांक अटक केली। हेर 3 जाण अजूनय फरार आसात। पुलीस तांचो सोद घेतात। मंगळारा हल्लेखोरांच्या सशस्त्र पंगडान घाणेकार कुटुंबाक बांदून घालून 35 लाख रुपया रोख आणि मोलादीक वस्तू फारायल्ल्यो। गोंय पुलिसांचे 8 वेगवेगळे पंगड घडणुकेच्या दिसा सावन शेजारच्या राज्यांनी ह्या चोरांचो सोद घेतात। 3 जाण पुलिशेच्या हाताक लागल्यात, 3 जाण फरार आसात। घाणेकार फामिलीक भिवपा खातीर चोरांनी सुरयो आनी पिस्तुलां हाडिल्लीं, तातूंतली कांय शस्त्रां चोरांनी घडणूकदार उडोवन पळ काडिल्लो। पुलिसांनी ही शस्त्रां जप्त केल्यात। फुडलो तपास सुरू आसा। दूधसागर हंगामाक शुक्रारा सावन सुरू करपाचो आदेश राणा खात्यान काडिल्लो। ह्या आदेशाक लागून दूधसागराचेर परतून वातावरण तापिल्लें। जीटीडीसीचो आदेश नासतना ऑनलायन पद्दतीन कावंटर सुरू कसो केलो अशे प्रश्न करीत थळावे टूर ऑपरेटर्सांनी जीटीडीसीचो ऑनलायन कावंटर बंद उडयलो। पयलीं आमच्यो मागण्यो पुराय करात, ऑनलायन बुकींग बंद करून पयलीं भशेन वेबसायटीचेर आमकां बुकींग करपाक दिवचें अशी मागणी जीपवाल्यांनी केल्ली। उपरांत ह्या घडणुकेत जीटीडीसीच्या अधिकाऱ्यान हस्तक्षेप करून ऑनलायन कावंटर बंद करून ऑफलायन कावंटर सुरू केलो।
गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। कांय दिसां पयलीं भुईपाल सत्तरी वाठारांत एका 9 वर्सां पिरायेच्या चल्याचें अपहरण करपाचो प्रकार घडिल्लो। आतां असोच प्रकार सांखळे आमोण्या वाठारांत घडिल्लो आसा। तेरी माँ काम पे गई है, पापा ने तुझे लाने को कहा है अशें म्हणीत एका 12 वर्साच्या पिरायेच्या चल्याच्या अनवळख्यांनी अपहरण करपाचो यत्न केलो। भुरग्याच्या सादुरकायेक लागून अपहरणाचो यत्न फसलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक बिरेस्तारा घडली। आपल्या पापाचें नांव कितें ताका मातसो फोन लावन दियात असो प्रश्न अपहरण करप्यांक विचारलो आनी घरा फोन करपाक बेगीन हात लायलो। इतल्यान अपहरण करप्यांनी घडणूक थळावेल्यान पळ काडली। उपरांत त्या भुरग्यान हो पुराय प्रकार घरांतल्यांक सांगलो। उपरांत ताच्या पालकांनी दिवचल पुलिशेक कळीत केले। दिवचल पुलिशेन घडणूक थळार वचून पुराय घडणुकीचो पंचनामो केलो। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। बुधवारा कळंगूट शांतादुर्गा देवळा लागसार राती कडेन वेगान धांवपी BMW गाडयेन दुचाकीक नेटान धपको दिलो। ह्या भिरांकूळ अपघातात 3 जाण गंभीर जखमी जाले। हे घडणुके उपरांत थळाव्यांनी बरोच बोवाळ करीत ड्रायव्हराचेर कडक कारवाय करपाची मागणी केली। शुक्रारा फांतोडेर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ रस्तो अपघातात एकल्याक मरण आयलें जाल्यार 4 जाण गंभीर जखमी जाले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो अपघात ट्रक आनी गाडये मदीं जालो। सफरचंदाक घेवन वचपी ट्रकाची धडक गाडयेक बसली अशें कळटा। जखमी मदीं 3 ल्हान विद्यार्थ्यांचोय आस्पाव आसा। तांचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास पुलीस करतात। दिल्लीतल्या मोरी गेटी लागसार एका DTC इलेक्ट्रिक बशीक उजो लागपाची घडणूक घडली। सुदैवान ह्या घडणुकेन कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना। उजो लागिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत रोखडेच उजो पालोवपी दळान थळाचेर धाव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो। मात नेमको उजो कसो लागलो तें मात स्पश्ट जावंक शकलें ना। कन्नूर केरळच्या बस स्टँड कॉम्प्लेक्सात आशिल्ल्या दुकानाक अचकीत उजो लागलो। घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत रोखडेच घडणूक थळार दाखल जावन उजो नियंत्रणात हाडलो। सुदैवान कसलीच जिवीत हानी जावंक ना। मजगतीं ह्या दुकानाक उजो लागिल्ल्यान बरेच लुकसाण जाल्लें आसा। मात नेमको उजो कसो लागलो तें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना।
फुडले 6 दीस गोंयच्या चडांत तापमान 31 ते 32 अंश आणि उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस मजगती उरपाची शक्यताय आसा। 10 ऑक्टोबराक वाऱ्याचो वेग वराक 35 ते 55 किलोमीटर मेरेन पावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यांत वचचें न्हय अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां। राज्यात 10 ते 15 ऑक्टोबर मजगती किरकोळ स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय आसा। होच परतीचो पावस आसूं येता अशें हवामान खात्याचें म्हणणें। संवसारीक मानसीक भलायकी दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्वीट करून ह्या दिसाचें म्हत्व पटोवन दिलें। मनशाक जितलें शारिरीक भलायकी गरजेची आसता तितलीच आमची मानसीक भलायकी बरी आसूंक जाय। देखून धांवते जिणेंत खंय तरी मानसीक भलायकी कडेन आडनदर करून चलचें ना। ह्या क्षेत्रांत म्हत्वाची भुमिका बजावपी सगळ्यांनी तितल्याच ताकदीन जागृताय निर्माण करपाक जाय। देखून तांची आपल्याक तोखणाय आशिल्ल्याचें तांणी आपल्या ट्विटांत म्हणलां। भारतीय वेंचणूक आयोगान सांगिल्ल्या प्रमाण आता फक्त 12 फोटो आयडेंटिटी कार्डांचो उपेग करून मतदान करूं येता। मतदान करपा खातीर एपिक कार्डा बदला आधार कार्ड, MNREGA जॉब कार्ड, बँक वा पोस्ट ऑफिसाचो पासपोर्ट जाचेर तुमचो फोटो आसा, तशेंच भलायकी विमो स्मार्ट कार्ड जे आयुष्मान भारत ह्या येवजणे अंतर्गत मेळिल्ले आसा। तशेंच ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेन्शनाचे डॉक्युमेंट विथ फोटोग्राफ, सरकारी आयडेंटिटी कार्ड, ते भायर MP आणि आमदार आणि युनिक डिसेबिलिटी आयडीचो उपेग करून मतदान प्रक्रियेत वांटेकार जावं येता। गोंयांत परतीच्या पावसान हजेरी लायिल्ली आसतना कोलकातात मात घोग्यांनी पावसाच्या सावराक लागून रस्त्यांचेर उदक तुंबलां। सेगीत पडपी पावसाक लागून वातावरण थंड जाल्लें असलें तरी लेगीत लोकजीण पुरायन विस्कळीत जाल्ली आसा। रस्त्यांचेर तुंबिल्ल्या उदकाक लागून कांय कडेन येरादारी आडखून पडल्या। हालींच नितळ आनी ग्रीन शार म्हणून नांव जोडिल्ल्या हैदराबादात आता कोयराच्या नितळसाणीचेर भर दिवप पालिकेन उणें केल्ल्याचें स्पश्ट चित्र दिसपाक लागलां। दसऱ्याच्या सणा उपरांत रस्त्यांचेर अक्षरशः कोयराच्यो राशी साचल्यात। घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान हो कोयर एकठांय करूंक नाशिल्ल्याचें पालिकेचें म्हणणें। ह्या स्थितीक लागून सुणे तशेंच गोरवां लेगीत आनीकूय हळशीक वातावरण तयार करतना दिसपाक लागल्यात। शाळेत वच करपी विद्यार्थी आनी हॉस्पिटलाक कुशीक साचिल्ल्या कोयराच्या राशीक लागून दुयेंतींकूय त्रास जाल्ले आसात। वचत ते लोकांक नाक तोंड धांपून वचचें पडटा। देखून संबंदीत प्राधिकरणान सामकीच हलगर्जीपणा केल्ल्याचें आतां स्पश्ट जालां।
अखिल भारतीय वैजकी विज्ञान संस्था दिल्ली आता आनीक एक नवो विक्रम करपाचे आसा। एम्स ह्या सरकारी संस्थेत पहिलेच फावट रोबोटाच्या सहकार्यान किडनी ट्रान्सप्लांट सर्जरी जाली। या सर्जरी उपरांत दुयेंतींक फक्त एका सप्तका भितर डिस्चार्ज दिवपाक मेळटा खंय। ही तांत्रिक क्रिया खूप सुरक्षीत आसा, तशेंच कमी खर्चात ही सर्जरी जाता अशें एम्सातले दोतोर सांगतात। मनूचो साहित्यातलो नोबेल पुरस्कार हंगेरियन लेखक लाझलो क्रासानो होरकाय हांकां जाहीर जाला। स्वीडिश अकादमीन ह्या पुरस्काराची घोषणा केली। लाझलो हांकां 11 दशलक्ष स्वीडिश क्रोनर म्हळ्यार 10.3 कोटी रुपया भांगरा पदक आणि प्रमाणपत्र मेळटले। हे पुरस्कार 10 डिसेंबराक स्टॉकहोमात भेटयतले खंय। तामिळनाडूत आता मेरेन 15,796 केशींची डेंग्यू केशींची नोंद जाल्ली आसा, जाल्यार 8 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा। ही खूप गंभीर बाब आशिल्ल्याचें तामिळनाडूचो भलायकी मंत्री मा सुब्रमण्यमाचें म्हणणें। ह्या वाडट्या डेंग्यूच्या केशी फाटल्यान सांचून दवरिल्लें उदक कारणीभूत आशिल्ल्याचेंय कळ्ळां। गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून उक्त्या सुवातींनी उदकाचो सांठो वाडला। उदकाक वचपाक वाट नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती उप्रासल्या अशें म्हणप चुकीचें जावचें ना। देखून लोकांक सादूरकाय बाळगून आपले सरभोंवतण नितळ दवरपाचें आवाहन केल्ल्याचें मंत्र्यान कळीत केलें। प्रयागराज पुलिसांनी बेकायदेशीर फुगड्यांच्या उत्पादनाचेर धाड घालून सगळ्यो फुगड्यो जप्त केल्यो। ह्या प्रकरणात दोगांक अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दिवाळेच्या फाटभूंयेर एका घरांत बेकायदेशीर रितीन हे बेकायदेशीर उत्पादन सुरू आशिल्लें। पुलिसांक म्हायती मेळना फुडें तांणी धाड घालून हो सगळो माल जप्त केलो। कॅन्सर सारख्या भयानक रोगाक लागून सध्या तरणाट्यांची जीण पुरायन विस्कळीत जाल्ली आसा। बदलत्या जिणेशैलीत जेवणा खाणाच्यो संवयो बदलल्यात। घरा रांदिल्ल्या जेवणा परस चड पसंती जंक फुडाक दितात। मजगतीं तरणाटे भुरगे जांकां कसलेच भलायकेच्या संदर्भातली फामिलींतली लेगीत कोणाचेच वायट इतिहास नाशिल्लो अशा तरणाट्यांकूय आतां स्टेज 4 कॅन्सर डिटेक्ट जावपाक लागल्यात। ही खूबच गंभीर आनी धोक्याची वस्तुस्थिती आसा। देखून खंय तरी हाचें मूळ कारण सोदून काडून आतां जागृताय निर्माण करपाची खर गरज आसा।